उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर गोंयांत आयिल्ले कडेन ताची IAS IPS वांगडा म्हत्वाची बसका जाली. मेळटा ते म्हायती प्रमाण बसकेंत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. मुख्यमंत्री सावंतूय वांटेकार जाल्लो. उपराष्ट्रपतीन शिरगांव जाल्ल्या चेंगराचेंगरी विशीं चर्चा केली. धार्मीक उत्सवांचे फाटभुंयेर जिल्लोधिकाऱ्यांनी खंय योग्य प्लॅनिंग करचें. विकास प्रकल्प लोकांमेरेन पावोवपाची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची. ब्युरोक्रसी जबाबदारी आनी पारदर्शकता दाखयता. भौशीक सुवेवस्था, शिष्टाचार आनी शिस्त लोकांची मानसिकता बदलू शकता. उपराष्ट्रपतीचो सल्लो. मजगती ब्रेस्तारा राजभवनाचेर ताचे हस्तुकी आयुर्वेदाचार्य सागे सुशरुता आनी आचार्य चाराका हांच्या पुतळ्याचें उक्तावण जालें. प्राचीन भारतांत वैद्यकीय वास्तुशास्त्र गणिताचो गिरेस्त वारसो आशिल्लो. हो वारसो फुडल्या पिळगे कडेन पावपाची गरज म्हूण तो उलयलो. Our Atharved was a gold mine for health, encyclopedic. But we forgot about it in recent centuries. But a big change took place in this country. It defined new set of governance. In the shortest time, largest number of countries supported the move. And now yoga is celebrated in this country. In all countries, it is celebrated in all places where there is sunlight. A gift of Bharat to the entire world for wellness, for health fitness. We could have done it earlier. We did it now. As I reflected on Atharved, we didn't have Ayush ministry. We have it now. These are game-changing situations. Bureau report, Prudent.